जेजून बापाक दिल्लें उतर संपूर्णपणे पाळून तो बापाक विश्वासी उरलो मात्र न्ही, तो ताचे पोतीने पवित्र सभेतय विश्वासी उरलो. देखून आमी जेजूक अविश्वासी जावन उरोवंक पावूं न्हय. आमी बौतिजमान केल्ल्यो बसोवण्यो दिसपरते साळींत करण्यांनी उतरांनी जियोंक जाय. त्या भायर आमच्या काजारी बेसांत धर्मीक बेसांत केल्ल्यो आंगवण्यो बसोवण्यो आसात त्योय आमी पाळोवंक आसात. तोवूल आमी विश्वासी मनीस जाता. ते भाग आमकां समेस्तांक भरपूर रितीन फावो जावन दी म्हूण मागया. आज हे देव मंदिर आशिर्वचन करून 25 वर्सां जातात. ह्या देव मंदिरांत हांव देवाच्यो कृपो जरी आमकां लाभल्यात. देवाक आज अर्घ दिवया. ही एक पवित्र सुवात ताणें आमकां फावो केल्ल्या पासून हे देव मंदिर बांदल्या, ह्या देव मंदिराक दान दिल्ल्या, तशेंच ह्या देव मंदिरांत वावुरल्या समेस्तांक बाळूक जेजू आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी बरो म्हूण आमी मागया. मिसाची तेसावां हे बरी आसत. बाळका जेजूक अर्घ मिसावन दितात नवीन आनी अनिता फेर्नांडीस, इरेन फेर्नांडीस, सेलीन रोड्रिगस. प्रत्येक रेदे खातीर मीस भेटयतात ग्रेस डिसोजा आनी कुटुंब. प्रत्येक रेदे खातीर मीस भेटयतात प्रभा मेंडोन्जा. देवाक अर्घ बाळका जेजूक अर्घ मिसावन दितात लीना डिसोजा. बर्नार्ड आनी विक्टोरिया डिकोस्ताच्या आत्म्याक मीस दितात सिंथिया मिनेजस. आलिस निकोलस डिकोस्ताच्या आत्म्याक मीस दितात मेसी फेर्नांडीस. ह्या तेसावां सांगाता आमचे वैयक्तीक तेसावां बाळका जेजूक समर्पण दिवया आनी प्रवेशकीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करूया. उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बाळका जेजू थंय मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. जेजूच्या ह्या उतरांकाल आमच्या जिवितांत जायतीं बेसांवां आशिर्वादां वाळोनूच आयल्या. आनी जितलें आमी ताका विश्वासी जावन ताका मान दिता तितलो आशिर्वाद आमकां मेळटा. आमच्या भावार्थांत आमी विश्वासी रावोंक जाय. ताचेर आमी ती अखंड पातयेनी दवरल्या वेळार तो आमकां केन्नाच सोडून घालिना. तर आमच्याय जिवितांत ताचे सारकें विश्वासपणान भरलेलीं मनशां जावंक जाय आसली कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायते फावटी आमी पेल्याक उतर दिल्लें आसा, बासावणी दिल्ली आसा आनी आमी करता म्हूण सांगिल्लें आसा, पूण करिनासतना रावल्या दिल्लें उतर आमी पाळूंक ना. ह्या सर्व पातकां पासत आनी हेर अस्कतकाये पासून देवा लागचें बोगसाणें मागया. सगळीं आमी पातकी म्हूण वळखून सांगाता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक
आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वचोवपाक घेवन स्नान सावन कुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. रुतान बरयल्या पत्रांतले वासा. रुतान जाप दिली, तुका सोडून पाटी वसूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवें वेतेली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवें रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मरताय थंय हांवें मरतली आनी थंयच म्हाका पुरोंक सोडटली. मरण एक सोड हेर कांयच म्हाका तुजे तोंड वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्पोर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर केस लाव. रुतान नावोमी सांगाता वसूंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटच तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. देवाचें उतर हे. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तूं. निसारकी भागी, निसारकी भागी. जो कोण वायट बुद्धीना नसत्याची वाटना तो कोरोस भागी, तो कोरोस भागी. धर्मशास्त्रांत उल्हासून विसराते नियाळता तो कोरोस भागी, तो कोरोस भागी. सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तूं. निसारकी भागी, निसारकी भागी. वाळांत हेगे रोयिल्ल्या रुखा बरी वाडून बरें फळ दिता, बरें फळ दिता. हाती घेवन केल्लें हर एक ताचें काम तें
सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निसाकी भागी कोटे सर्वार्यार्थे पोलू बोलले परी न पैसा दिले नीतिवंत वाटानी भावार्थान सरदल्यांक भेसाव लागतले सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निसाकी भागी सर्वेस्पोरा देवाचे विश्वास दवरता तो निसाकी भागी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सर्गींचे राज अशेंय म्हूण येत एक मनशाक आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दुडबतकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तें ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैनार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनिया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 5 जोडल्यांत. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेन सोमून दाखयली, देखून व्हड संगतींची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. देवाचे उतर हे क्रिस्त मोगाळ भाव भयणीनो, सकाळींच्या त्या 8:30 वरांचेर तो एकलो उतर प्रायेक पावल्लो व्यक्ती दाक्तेराच्या क्लिनिकांत आसलो. दाक्तेर ताचे गाय थंयसर क्लीन करून बँडेज घालतालो आनी तो वळू हो इल्लोसो कलबलो जावचें या तवळ वॉच पळोवचें
हें पळयल्ल्या डॉक्टरांनी सारलें कितें जालें, कित्याक इतलो गडबडून आसा ही, खंयसरी वचोंक आसा की. आनी तो वळो तो म्हणूंक लागलो, म्हाका 9 वरांचेर एक अपॉयंटमेंट आसा. म्हजी पतीन थंयसर अल्झायमर जावन त्या नर्सिंग होमांत आसा आनी तिचे सांगात हांवें 9 वरांचेर ब्रेकफास्ट करूंक वचूंक आसा. आनी त्या दाडा डॉक्टर म्हणालो, इल्लोसो लेट जाल्यार ती कांय चडीत बोब मारची ना, गडबडची ना, इल्लोसो वेळ जाल्यार ओडना. त्या दाडा तो म्हणा लागलो, वय थंयसर ती आसा, 5 वर्सां हांव ती थंयसर आसा, तिका वळोवंक मेळना. डॉक्टर म्हणालो, आनी कितें सलीस जालें, तिका वळोवंक मेळना जाल्यार कितें जालें, कोणी दिल्यार ती घेतली, तूं इल्लेशें राव म्हणालो. देखून डॉक्टराक तो म्हणटा, वय तिका म्हजी वळख मेळची ना, तिका हांव कोण म्हूण कळचें ना, पूण जाल्यारय म्हाका ती कोण म्हणलें कळीत आसा, म्हाका ती कोण म्हणलें कळीत आसा. वय कितल्या आपुरबायेची उतरां, कितल्या बोगणांनी बरललीं ती उतरां ताची. आनी डॉक्टर आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, म्हजोय मोग ह्या म्हजेय कुटुंबाचें जिवीत असल्या मोगाचेर बांदून हाडलेलें तें जावंक जाय. वय मोगाळ भाव भयणीनो, अशें सांगिल्लें आसा, नो वन कॅन लिव एज एन आयलँड. कोणेय एक कुद्रो या एक जुवो कशें जियोंक जायना. आमी मनशां, आमी एकामेकाच्या संबंदांत आमी जियोंक आसा, एकामेका लागीं आमी उलोवंक आसा, एकामेकाचो सहकार आमकां जाय. आनी अशें आमचें जिवीत जर तर तातूंत विश्वास आसा आनी विश्वासीपण आसा, तें सडीत सफळ जाता. पवित्र आत्म्याच्या 12 फळां पैकी एक जावन आसा विश्वासीपण. ज्या कोणाच्या जिवितांत विश्वासीपण आसा, ती क्रिस्ता केंद्रीत जावन या तांचें जिवीत क्रिस्तांतय रोंबोवन जियेतात म्हणलें आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक ही 12 फळां आमी जितलें देवाच्या संबंद आसाव त्या वेळार ती आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. आनी आज आमी विश्वासीपण ह्या फळाचेर आमी नियाळ करनासाव. विश्वासीपण म्हळ्यार कितें? सुखानासतना या केदनाच आमी विसरून वचनासतना निश्ठावंत जावन जियेवचें. दुसऱ्यांच्या पातयेणेक बरवशाक आमी वळोवंक जावचें. हांवें तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार म्हाका एक विश्वासपणाक एग्जाम्पल या उदाहरण दी म्हळ्यार आमी कितें उदाहरण दिता? जायतीं जाणां आमी चिंताव आमच्या घरांत आसलो पेटो कितलो विश्वासी, ताका जेवण घाल्यार पुरो, इल्लो मोग दाखयल्यार पुरो, ताचें जिवीत बरो, तो आपल्या धनयाक विश्वासी रावता. आनी असले दाखलेय आसात, तो धनी मरण पावल्यार तांच्या फोंडार वचून त्या सुण्यान या त्या पेट्यान थंयसर न्हिदून या थंयसर ताचे दीस सारचेय असले चरित्रेंत पळोवंक मेळ्ळ्यात. कित्याक इतलें विश्वासीपण त्या मन जातींतय आसा. आमी गिन्यान आसली मनशां, आमी समजणेची मनशां, तर आमचे थंय ते विश्वासीपण, तो एकामेकांतय विश्वास चड आनी चड तो दिसून येवंक जाय. आनी विश्वासीपण खंडीत जावन आमच्या एकामेकाच्या संबंदाक एक शाश्वताय, एक तिराय ती दितात. पवित्र पुस्तक आमकां तवळ तवळ सांगता, सर्वेस्परा तुज्या देवाचेर विश्वास तूं दवर. आमच्या त्या गितांत आमी गायता, विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. वय सर्वेस्पराचें विश्वासीपण खरेंच वर्तें तें जावन आसा म्हणटा जेरेमिया प्रवादी. वेळापांच्या त्या पुस्तकांत तो सांगता, आपल्या जिविताचेर तो नदर मारता आसतना ताका दिसतात ताच्या जिवितांत चलवणी, ताच्या जिवितांत कश्ट आनी नश्ट. कित्याक ताच्या तरणाटपणारच देवान ताका एक प्रवादी जावन थंयसर वेंचून काडलो. आनी हें मिसांव तो करता आसतना ताच्या जिवितांत कश्टां वयर कश्ट आयले. ताणें देवाचें उतर प्रगट करतना लोक थंयसर आयकना जालो. आनी देखूनच ह्या कश्टांत तो आसतना निराश जावन तो म्हणटा, सर्वेस्परा तुवें म्हाका बोलयलोय आनी हांव बोल्लो. पळय
आतां हांव केण्ण्यांचो एक माल जाला, सगळो लोक म्हाका अपमान करता. हें सगळें तो चिंतून आपल्या जिविताचें निरासपण भोगता आसतना तो आपली दिश्ट काडन, आपल्याच कश्टांचेर दिश्ट घाल्ली ती काडन आतां सर्वेस्पराचेर तो दवरता आनी पळयता सर्वेस्पराचें विश्वासीपण. आनी थंयसर विलापांच्या पुस्तकांत तो अशें बरोवन म्हणटा, पूण हें हांव मनांत धरतां, हाचे वरवीं म्हाका बरवसो आसा. कसलो तो बरवसो? सर्वेस्पराचो मोग केदींच संपना, ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. हर सकाळीं ती नवी. जशें इस्रायल परजेक देव सांगता तें मान्ना तुमी एकच बटी एकठांय करचें न्ही, हर एका दिसा तें जाय जाल्लें तें मान्ना तुमी एकठांय करूंक जाय, तें फ्रेश नवेंच मान्ना तुमी एकठांय करूंक जाय. तशेंच सर्वेस्पराची काकुळत, सर्वेस्पराचो मोग, ताचें विश्वासीपण आमकां हर एका दिसा तें नवें. जी बसवणी अब्राहमाक केल्ली ती आमकां करिना, जी बसवणी मोइशेक दाविदाक केल्ली तीच बसवणी आमकां करिना. आमच्या जिवितांत तो नवी बसवणी करता, आमच्या जिवितांत तसो मोग तो नव्यान तो दाखयता. ताची काकुळट ती अगणित, ती अपरिमीत ती जावन आसा. आनी देखून निमाणें जेरेमिया प्रवादी सांगता, सर्वेस्परा खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण. वय देव आपल्या उतरांक सदांच विश्वासीत रावता. अब्राहमाक ताणें सांगलें, तुज्या दायजा गोत्रांतलो, तुज्या देशांतलो तूं भायर सर आनी हांव दाखयतां त्या गांवाक तूं वच आनी थंयसर तुजी संतत त्या नेकेत्रां बरी, दर्याच्या वेळेच्या रेवेच्या कणा बरी हांव ती वाडयतलो. आनी आमी पळयता अब्राहमाच्या जिवितांत ताणें भायर सरून गेल्ल्याक देव ताची बसावणी जारी करता आनी बसयल्लो गांव ताका एक विश्वासीपणाचो फळ जावन तो मेळ्ळो. आनी तशेंच मोइशेच्या जिवितांत दिश्ट घालता आसतना आमी पळयता मोइशेक म्हणटा, सर्वेस्परा म्हाका आपय नाका, कित्याक हांव एक सुडाळ उलोवपी न्हय, म्हज्यान उलोवंक जायना. देखून तूं आनी कोणाकय धाड, तो फाराव्यासी वचून उलय जय जाल्यार म्हाका कश्ट जातात. तूं कोण म्हणून विचारशी जाल्यार हांव तांकां कितें सांगू, अशें जायतें तो म्हणटा आसतना देव ताका सांगता, वच, हांव तुजे संगाता आसा. आनी आमी पळयता मोइशे मुखांतर देव जायतीं विजमितां असर्यां करता. देव थंयसर ताका विश्वासी जावन थंयसर रावलो. दाविदाक थंयसर बासावणी केल्ली, तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतलें आनी तुजें सिंहासन ससनाक तगतलें. वय दाविदाक दिल्ली बासावणी देव जारी करता आनी दाविदाच्या कुळयेतावन थंयसर जेजू जल्मोन येता आनी ताचें राज्यासन सदांच बाळटा. आनी हांगासर आमी पळयता सर्वेस्पराचें विश्वासीपण आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरल्यांक तो केन्नाच सोडणूक घालिना. मालाकी प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पराचीं उतरां उसारन, हांव सर्वेस्पर बदलाना. वय देव केन्नाच बदलाना म्हणून थंयसर मालाकी पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळटा. तशेंच हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत परत आमी वाचता, जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदा. ताचे थंय बदलावण ना, ताचे थंय बदलापाची सावळी ना. तो सदांच विश्वासी, ताचो मोग तो अपरिमीत तो जावन आसा. देखूनच तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता, आमी बी विश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. आमी आमच्या जिवितांत विश्वासी जायना जावंक पुरो, बेविश्वासी जावंक पुरो, पूण तो सदांच विश्वासी रावतलो. देखून आयच्या किर्तनांत किर्तनकार आमकां उत्तेजन दिता, सर्वेस्पराचेर तुजो विश्वास दवर, कित्याक जेन्ना तूं ताचेर विश्वास दवरताय तूं खरोच बागी. कित्याक तूं एक व्हाळा देगेन रोयिल्ल्या रुखा बरी थंयसर तूं फळां दिवंक शकतलोय. तुवें हातीन घेतिल्लें हर एक काम तें ताचे तावन आशिर्वादीत जातलें. वय आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमी बऱ्यान आसल्या वेळार दीस बऱ्यान वेता आसतना विश्वासीपण सोंपें. जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट नात, म्हज्या जिवितांत नश्ट ना, सलवणी ना, हांव देवाचेर विश्वास दवरतां. तशेंच हांवें चिंतिल्लें घडटा, ह्या
जें कितें योजन हांव घालतां तें सफळ जाता तेन्ना म्हाका कांय कश्ट जायनात देवाचेर भावार्थ या विश्वास दवरूंक. पूण जेन्ना म्हज्या जिवितांत सुक्ती येता, जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्ट येतात त्या दाळा आमकां खरेंच कश्ट मारता. आनी त्याच वेळार आमकां हें कळटा आमच्या विश्वासाक वळख जाल्ली कोण म्हूण, आमच्या मोगाचें कोण म्हूण त्या वेळार आमकां कळीत जाता. आनी जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता जोबाचें विश्वासीपण. ताची बायल ताका म्हणटा इतले कश्ट तुका आयले जाल्यारय तूं आनिकय विश्वासपणानच थंयसर आसाय, कित्याक देवाचेर एक चिन उसारनाय तूं. तेदा जोब म्हणटा आमी देवा लागचें सूख स्विकार करता तर दूख आमी कित्याक स्विकार करूंक नजो. पळय देव आमच्या सुखांत विश्वासी आसा जाल्यार आमच्या दुखांतय आमच्या कश्टांत नश्टांत सलवणेंतय तो आमकां विश्वासी आसतलो म्हूण तो आमकां दाखोवन दिता. तशेंच आयचें पयलें वाचप थंयसर एका कुटुंबाची कथा आमकां विवर्सिता. नाओमी तिचो पती एलिमेलेक आनी ते दोग पूत थंयसर त्या गांवांत दुकोळ पडुल्ल्या वेळार तीं तांच्या गांवांत जेरुसलेमांत थंयसर बेतलेहमांत ती मोआबाक दुसऱ्या गांवाक थंयसर पयण करता. थंयसर खावंक जेवंक आसा म्हूण कळटा तांकां. आनी त्या गांवाक गेल्ले वेळार तांच्या जिवितांत कश्टां वयर कश्ट आयले. तिचो पती देवाधीन जालो. ताजे उपरांत ते दोग पूत त्या मोआबीत चलयां लागीं लग्न जाले आनी 10 वर्सांचें तांचें काजारी जिवीत आनी उपरांत तेय मरण पावले. आनी आतां नाओमी आपल्या दोगांय सुनांक सांगता हांव म्हज्या गांवाक पाटी येता, तुमी तुमच्या घरा वसात. वय तुमी आनीक इतर नाटी तुमी आनी एक लग्न जावन तुमचें जिवीत तुमी मुखार सून व्हरयेत. हांव म्हज्या गांवाक पाटी येता म्हणाली. पूण एकली सून गेली. पूण थंयसर रूत म्हणटा तुका सोडून फाटीं वचूंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंयसर हांव वेता, जंय तूं रावताय थंय हांव सर रावतलीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव जावन आसतलो. पळयात कितलें तिचें विश्वासीपण. आतां खऱ्या देवांतय ती विश्वास दवरनासा देखून ती ह्या खऱ्या देवाक सोडूंक तिका मन ना. खऱ्या देवाचेर ती विश्वास दवरता. आनी तशेंच न्हयच नाओमीच्या पुता लागीं या तांच्या घोवा लागीं ते विश्वासीपणाचें जिवीत जियोंक मुखार सरल्लीं. पूण आतां ती जाणां की सासूमायेकी गरज आसा. कित्याक आपणाक आतां घोव ना, तिका तिचो घोव ना या तिचे पूत नात, तिका म्हजी गरज आसा. देखून पळयता आमी थंयसर तिच्या उतरांनी तुजें कुटाम जावन आसतलें म्हजें कुटाम आनी तिका आपलेच कुटाम म्हणले भशेन ती मानून घेता आनी विश्वासीपणान तिचे सांगाता जियोंक ती मुखार सरता. ह्या कुटुंबांत आसचो थंयसर मोग थंयसर विश्वासीपण आमी थंयसर पळयता. आनी आज विशेश रितीन आमी काजारी जोड्यां पासून मागता. एक काजारी जिवीत त्या विश्वासाचेर थंयसर बांदून हाडिल्लें आसा. त्या काजाराच्या दिसा तें जोडें एकामेकाक भास दिता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो या मोग करतलीं. तुका मानान लेखतलो या मानान लेखतलीं. तुका विश्वासीपण दाखयतलो या दाखयतलीं. थंयसर असली बासावणी दिवन तें लग्ना जिवीत जियोंक मुखार सरतात. वय लग्ना जिवितांत मोग, एकामेकाक मान, एकामेका थंय तें विश्वासीपण तें गरजेचें जावन आसा. आनी लग्नाच्या त्या शास्वीत बांदाक तें एक बुन्याद तें जावन आसा. आनी ह्या वेळार ती बासावणी दिताना तो न्हवरो ती व्हंकल एकामेकाक सांगतात कितेंय जावं कितेंय येवन, जावं तें सूख जावं तें दूख, जावं बरो कश्ट या नश्ट, हांव तुजे सांगाता आसतलो या तुज्या सांगाता आसतली म्हूण एकामेकाक भास दितात. वैखंडीत जावन जायतीं जाणां तुमचे मदलेंच हें जिवीत जियोवन आसात. जावं थंयसर घोव पिडेंत आसा या बायल थंयसर पिडेंत पडल्या जावंक पुरो, या जावंक पुरो घोव थंयसर वायट सवयाक पियोवन एक बली जाल्लो आसा जावंक पुरो. एकामेका थंय विश्वासान थंयसर ती जियोवन आसचें.
घरांत आसले समस्ये हेरांक संवसाराक कळीत नासतना विश्वासपणान जियोवचे दाखले आमचे मदीं ते साबार आसात. वय हेंच जावन आसा विश्वासीपण एकामेका थंय तें दाखोवन तें जियोवचें थंयसर जावन आसा. आनी ह्या कुटुंबा जिविताक एक आदर्श आसा सांजुजे. हें वर्स सांजुजेक भेटयिल्लें तें जावन आसा. आनी तो पवित्र कुटुंबांत एक विश्वासी पती जावन तो जियेल्लो आनी विश्वासीपणान त्या कुटुंबाची ताणें जतन केल्ली. आनी तोच आमकां हर एकल्याक आदर्श आनी सर्गींत हांव ती बेसांवां तो आमकां सदांच धाडून दिता. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जावं लग्ना जिवितांत जावं धार्मीक बेसांत जावं आमच्या वावरांत या आमच्या शिकपा शेतांत हर एक कडेन विश्वासीपण चड गरजेचें तें जावन आसा. वय आज हांव हांगासर याजक जावन उबो आसा जाल्यार आनी तुमचे मदलीं जायतीं एक बरें शिकप करून समाजेंत उंचल्या पावंड्याक पावल्यान जाल्यार हाका कारण आमच्या आवय बापायचें विश्वासीपण. ती मोगान जियेल्ले वरवीं ती एकामेकाक विश्वासी जावन जियेल्ले वरवीं आमी आज ह्या उंचल्या पावंड्याक पावोवंक कारण जालां. आनी तशेंच आवय बापूय विश्वासीपणान जियेता आसतना थंयसर ती एक भुरग्यांक एक देख ती जावन आसा. हांवें जायते बडी सांगचें आसा. आमकां याजकांक या धार्मीक भयणांक आमकां तरबेती म्हणली आसा. काजार जातेल्यांक थंयसर क्लास या तरबेती म्हणली ना. कुटुंबा जिवीतच एक वर्ती एक ती तरबेती थंयसरच तांकां थंयसर ती तरबेती मेळटा. जशें आवय बापूय या ती मालगडी कशी विश्वासीपणान मोगान जियेतात की तीच जावन आसा तांकां एक देख. जशें तें जोत मुखल्यान वेता तशेंच तें पाटल्यान वेता. जायते फावटी ल्हान भुरगीं आपल्यो वाणो सोडून वडांच्यो वाणो घालून चलचें ह्या चलोवंक प्रयत्न करचे आमी पळयता. आनी हेंच पळयता आसतना आमकां कळटा की आज ती आमच्या वाणांत थंयसर पायर गेयलीं फाल्यां आमची देख घेवन आमी कशें जियेल्या ते भाशेन ती जियोवंक मुखार सरतात. देखून वडिलांन तुमी जावन आसात तांकां एक वर्ती देख. तशेंच जायते फावटी आमी म्हणोंक पुरो म्हजें कोणीय आयकना, म्हज्या उतरांक मोल ना. कित्याक मोल ना? कित्याक हांव दिल्लें उतर पाळिना. हांवें दिल्ली बासावणी हांव ती संपूर्ण एक पावयना. देखून कोण म्हजेर विश्वास दवरता? देखून सामको आजकाल मस्त कश्ट जातात विश्वासपण दवरूंक. जावं पुरो कोण सांगूंक पुरो म्हाका घर सोडून वचोंक बें, कांय तो पियोंक कांय मेळना म्हूण घरांतल्यो वस्तू घेवन वचात जाल्यार म्हाका ताचेर विश्वास ना. पयशे ताचे लागीं दांडी म्हळ्यार ना 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 म्हाका ताचेर विश्वास ना. तो खंयच्याकी करसून वचात जाल्यार म्हाका ताचेर विश्वास ना. जावं ते एक शॉप आंगड सोडून वचोंक साबारांक विश्वास ना. कित्याक ते कितें करतले म्हूण नेणाव या खंयच्या रितीन ते पयशे फारतले म्हूण आमी नेणाव अशें जायतें आमी सांगचें आसा. कित्याक आमचे मदें आज विश्वासपण थंयसर उणें जाल्लें आसा. तशेंच आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपोवणी दिता की व्हड व्हड संगतींनी विश्वासी जावंक प्रयत्न करनाका. ल्हान ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जा. जावं पुरो एक कोणाक उतर दिलें अमक्याच वेळार येता म्हूण थंयसर बासायताय या खंयचेंय काम तें करून दिता म्हणटाय तें कर. ह्या ल्हान संगतींनी विश्वासी जाल्लीं आमी व्हड संगतींनी आमी विश्वासी जावंक पावतल्या. आजकाल जायते संघ संस्थे आसात, जायते इन्स्टिट्यूशन्स आसात, जायते लोक आसात, थंयसर मेंबर्स आसात. पूण थंयसर आमी पळयता की ती जबाबदारी घेतिल्ली उणी या थंयसर जबाबदारी दिवंक भिरांत. कित्याक अशें सांगिल्लें आसा 8 कुंटल लेक्का केला. त्या जण आसात पूण ती जबाबदारी घेवन ती पंथाक पावयतली आज उणी जाल्यान. तर आज ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना आमी आमकांच विचारया म्हजेर कोणी विश्वास दवरूंक शकतात की? विश्वासीपणाचें जिवीत हांव जियोवन आसांगी. तर आज त्याच जेजू लागीं मागया आमकां तें विश्वासीपणाचें तें फळ चड आनी चड वळखूंक ती कृपा दी म्हूण. आनी मागीर थॉमस आक्वायनास अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा, पाटय म्हाका गिन्यान तुका जाणा जावंक, दी म्हाका सुटसुडाय तुका सोदूंक, आनी विश्वासीपण तुका हांवें शेवटाक वेंगूंक. वय आमी आमचें जिवीत सदांच विश्वासपणान जियेवया. जावं काजारी जिवीत, जावं धार्मीक जिवीत,
जावं आमच्या वावरांत ते विश्वासीपण जी येवन आमी एकामेकाच्या मोगांत वांटेले जावया आनी तोच जेजू क्रिस्त आमकां आशिर्वादीत करून दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागया आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीन म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या नेतांतले बलिदान आपल्या मनाकाने मेळ्ळे आमच्या पवित्र दबाक सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जेजू वरवीं तुजे सडवण्याचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawar tersebut pergatuya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकोत कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें हांव कुवार मोरये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुजेतीचो पती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सडवणदराची आज्ञा मनान धरून तशेंच सदांच आमी विश्वास आनी विश्वासीपणान जियोंक जाय आसले करपा मागून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरो शनत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाका पोवणे मेळ्ळ्यांत ती आमी सुमेस्त सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
दिता तुकाच म्हाका भोगोविता प्रार्थुया. प्रतिवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान वसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितांव. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. दायकन बसात. आज सर्व काजारी जोड्यां खातीर मागचो दीस. फाल्यां आमी सर्व दानीं खातीर मागतले हांव. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले ह्या जागसावन सद्बाप अजित रोड्रिगस कार्मेलीत प्रस्तुत होन्नावरांत आमच्या घरचे ते सुपिरियर वडील जावन सेवा दिवन आसात. आमच्या सर्वां खातीर मीस पेटोवन आशिर्वाद दिवच्या फादर अजित तुमकां देव बरें करूं. तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वादां आनी कृपा तुमच्या वयर आनी तुमच्या सर्व ह्या जाकी मिसावांचेर आमी मागता. देव बरें करूं. आता सर्व आमी उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. उपरांत नव्यान आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. आज आमी विश्वासपणाचेर नियाळ करता आसतना सर्व खाजारी जोड्यां पासून आमी मागता. ह्या वेळार उगडास करया सर्व खाजारी जोड्यांचो. हांगासर तुमी जायतीं जाणां आसात. तुमच्या घरकाराचो घरकारणीचो उगडास काडचो. तुमच्या कुटुंबांक त्या जेजू मुखार हाडचें. सवारांच्या काजारी जिवितांत सुरवेचीं वर्सां चड मोगाचीं तीं जावन आसलीं. विश्वासीपण आसलें. पूण जिवितांत कश्ट येता आसतना निराशा जाता आसतना जिवीत कश्टांचें जालां. मोग जायते फावटी उणो जाला. विश्वासीपण आप्रोपशें म्हणले भशेन आसा. ह्या वेळार त्याच जेजू बाळका लागीं मागया. तसो बाळक जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबांक सदांच एकठांवन दवरूं म्हूण. सबार फावटी दुरसोंक कारण जाल्लें आसा. एकामेकाक सुखीदार केल्लें आसा. तर ह्या वेळार त्याच जेजू लागची काकूत आमी मागया आनी तसो तुमकां तुमच्या कुटुंबांक आशिर्वादीत करूं दी. ए भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजे सर्व पदवी अजापींतरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतिल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ए अजाबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुळतीचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता तुजें इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमीन बाळोक जेजू तावन सबार उपकार बेसांवां आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या वावराचेर आमच्या शिकपाचेर ती लाभल्यांत ह्या वेळार एक घडीभर मावून रावन ती आमी उगडासा काडया ए उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर्व मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमीन आशिर्वाद घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन